नमस्कार. काणकोण जे जालें, जी दुर्घटना घडली, जो अपघात घडलो तो सगळ्यांक खबर आहा. नेमकें कितें घडलें, कित्याक लागून घडलें आनी जबाबदार कोण, ह्यो सगळ्यो गजाली डिस्कस करपा खातीर आज आमचे बरोबर आसात काणकोणचे आमदार, राज्याचे खेळा मंत्री रमेश बाब तोडकर. स्वागत तुमचें. सर, सगळ्यांत पयली गजाल, तुमी कोणाक जबाबदार मानतात ह्या सगळ्या गजाली खातीर? न्ही, एक गोष्ट आमी सगळ्यांत मानपाक जाय की एखाद्या बिल्डिंगेचें परमिशन जेन्ना घेता किंवा एखादी बिल्डिंग जेन्ना सुरू करता ते एखादा बिल्डर किंवा कोणी ते इल्लिगल करपाक शकना. त्यामुळे जी परमिशनां देणारी जी यंत्रणा आसा गव्हर्मेंटाची ती ती वेवस्थीत चॅक केलं काय कितें दिता आसतना सगळेच. म्हणून म्हाका दिसता की तितली परमिशन देणारी यंत्रणा जबाबदार आसा, प्लस जबाबदार बिल्डर आसा, तितलोच जबाबदार कॉन्ट्रॅक्टर आसा. म्हणजे ह्या सगळ्यांची एक शहानिशा करपाची आज खऱ्या अर्थान गरज आसा. तुम्ही प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी केल्या, तुमकां कांय गजाली खबर आहा, तुमी लोकां कडेन उलयल्यात, तुमी संबंधितां कडेन उलयल्यात. वॉट इज युअर रिपोर्ट? खंय चुकलें, खंयचे पावंड्याचेर चुकलें आनी खंयचे पावंड्याचेर आतां कारवाय जावपाची गरज आसा? न्ही, म्हाका दिसता की ज्या तरेन ती बिल्डींग कॉलेप्स स्टोरेज बिल्डींग एखादी नवीनच बिल्डींग ती कन्स्ट्रक्ट करता आनी ती डॅमोलिश जाता, कॉलेप्स जाता, ही अशे तरेन म्हाका दिसता देशांक सुद्दां ज्यो थोडी घटना घडल्यो तातूंत एक घटना गोंयांत तर अशा प्रकारची घटना केन्नाच घडली. त्यामुळे ज्या तरेन ती बिल्डींग पडली, ज्या तरेचे ताजे स्ट्रक्चर आनी सगळे चॅक केले अशें आमी, हांव टॅक्निकल पर्सन पूण सादारण जे तज्ञ आसा तांच्याय कडल्यान लक्षांत घेता की ताजें क्वॉलिटी आसा सामकी पुअर आशिल्ली. हो एक भाग की त्यामुळे ती वेळोवेळी समजा म्युनिसिपालिटी किंवा टावन एंड प्लॅनिंग बाकी किंवा ताजे जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा किंवा जो बिल्डर आसा ताणें सुद्दां ती वेळोवेळी ती हें सगळें चॅक करपाचें. कारण जे मोठे जे प्रोजेक्ट येता, ज्या प्रोजेक्टांतल्यान जे लोक कॉन्ट्रॅक्ट घेतले की हांचो एक प्रश्न आसा, मग ताजी सगळ्याचीच जबाबदारी वळखून ताणें ती करपाक जाय आसलें. त्यामुळे म्हाका दिसता की हाजेर की जो बिल्डर आसा ताजेर एक्शन जावपाची गरज आसा. दुसरी गोश्ट कॉन्ट्रॅक्टर आसा तितलोच जबाबदार आसा. त्याच बरोबर की हांगा जी गव्हर्मेंटाची यंत्रणा जी आसा की बाबा ताका परमिशन देणारी किंवा वेळोवेळी ती चॅक करणारी यंत्रणा आसा ती फेल जाली हें तुमी मान्य करता? फेल जालां हें मान्य करता. बट खंयच्या लेवलाचेर तुमी म्हणटा कितें? म्युनिसिपालिटीच्या लेवलाचेर प्रॉब्लेम जालो, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाच्या लेवलाचेर प्रॉब्लेम जालो, खंय प्रॉब्लेम? न्ही, हांव आतां एक्झॅक्ट टॅक्निकल पर्सन न्ही, पूण म्हाका दिसता की हाका सगळेच जबाबदार आसा. जितलो जबाबदार बिल्डर आसा तितलो जबाबदार कॉन्ट्रॅक्टर आसा, तितलीच जी जबाबदार म्युनिसिपालिटी एडमिनिस्ट्रेशन किंवा ताका किंवा TCP की हाणें जी परमिशन दिता आसतना किंवा NOC दिता आसतना ह्यो सगळ्यो गजाली जर वेवस्थीत जर पळयल्ल्यो आसताल्यो जाल्यार म्हाका दिसता येदो मोठो हादसो की काणकोणाक TCPचे चीफ टावन प्लॅनर म्हणटा की आपल्या म्हऱ्या फायलच पावना. हाव कॅन दॅट हॅपन? चीफ टावन प्लॅनर म्हऱ्या फायलच पावना आनी येदी व्हडली बिल्डींग उबी जाता. न्ही, एक गजाल कशें आहा की हांव हे सगळ्या गजाली टॅक्निकल पर्सन न्ही. बरोबर. त्यामुळे जी परमिशनां देणारी यंत्रणा कोणाक कितलो पॉवर आसा, कोण डेप्युटी टावन प्लॅनर कितलो हें आसा पॉवर आसा, आनी त्याच बरोबर हाकाय किंवा चीफ टावन प्लॅनर परमिशन हें आसा पॉवर आसा तें म्हाका खबर ना. पूण म्हाका दिसता ह्या सगळ्या गोश्टीचेर शहानिशा जावपाची गरज आसा. जो जबाबदार आसा आनी ताचेर हे एक्शन जावपाकूच जाय. इज इट अ फॅक्ट की 1.5 वर्सां पयलीं ह्याच बिल्डिंगाचो स्लॅब कोसळून 4 जाणांक मरण आयिल्लें? कारण तुमी शेजारी म्हणून. बरोबर. न्ही, म्हज्या निदर्शनाक आयिल्ली, पूण जे 4 जाण मेले म्हणटा पळय न्ही, ती घटना तशी न्ही. 4 जाण मेले ना की लक्षांत आयलें की सज्जा जो हें आसा की हें करपा खातीर केलो स्लॅब घालपा खातीर तो कोसळिल्लो आमकां निदर्शनाक आयिल्लें की 4 जाण मेले की ही घटना ती बरोबर न्ही. आनी त्या लोकांनी कोणी कंप्लेन ह्या विशया संदर्भांत समजा एखादी कोण मेलो की बाकी सगळे ह्योय कंप्लेनी नाशिल्ल्यो किंवा म्हजे कडेन अशा तरेचो केन्ना कंप्लेन आयली अशें केन्नाच घडलें ना. तुमी स्लॅब कोसळिल्लो हाजे पयलीं पण कोण मेलो नाशिल्लो? दॅट इज वॉट यू आर सेइंग? न्ही, स्लॅब न्ही, सज्जा बांदपाचें हें चालू आशिल्लें पळय न्ही, मागीर स्लॅब घालचे पयलीं तो कोसळ्ळो अशा तरेचे रिपोर्ट आयलो. त्या वेळाचेर जे कांय जे पडले पळय न्ही की ते मेले नाशिल्ले की ते, आनी आमी कालसून आमी पळयलें चवकशी केली
अनेक जणांचे आरोप म्हजेर येताले की त्या I want to come to that. ताजेर हांव प्रत्यक्षांत जे काम करणारे ती वेगळे संपूर्ण हाजी म्हायती घेवपा खातीर जे सगळे लेबर आसले तांचे कडेन आमी गेले आनी पूर्ण चवकशी करपाक सांगले की जे लोक सज्जन पडले ते लोक तशें तांकां मेजर हें कांय जालें नाशिल्लें ते लोक अजुनूय कामाक ते आसात. सर तुमचेर आरोप जातात की तुम्ही बिल्डराक प्रोटेक्ट करतात, तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टराक प्रोटेक्ट करतात कारण ह्या अख्ख्या प्रोजेक्टा भितर तुमचो इंटरेस्ट आसा. एक लक्षांत दवर की बेसिकली की हो प्रोजेक्ट केन्ना सुरू जालो हांगा साकून येवचें पडटलें हांगा. बरोबर. की एक गोष्ट हो प्रोजेक्ट सादारणसो 2007 सुरवात जालो. 7 हांव काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार ना, हांव आशिल्लो म्हजी पैंगीण कॉन्स्टिट्युएन्सी की त्यामुळे जी परमिशनां दिली की जे कांय गोश्टी सुरवात जाल्यो आनी त्यामुळे ती 7 साकून सुरू जाल्ली आसा. आनी तसो म्हजे कडेन म्हजो त्या कॉन्ट्रॅक्टराक बिल्डराक म्हजो खंयच्याच प्रकारचो संबंध त्या वेळाचेर 2007 अजिबात ना. कारण म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी वेगळी न्ही, हांगा दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी येवन लुडबूड करपाचो प्रश्न येना. म्हजो संबंध केन्ना येयलो, म्हजो संबंध ज्या वेळाचेर हांव डिलिमिटेशनामुळे पूर्ण म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी ही काणकोण जाली आनी त्या वेळाचेर सादारणसो एक तालुका एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सगळ्यांत गोंयांतलो मोठो मतदारसंघ आनी सादारणशे 50,000 लोक वस्ती आशिल्लो आनी म्हजें घर जें आसा तें खोतिगांव भितर. बरोबर. त्यामुळे लोकांक की म्हजे कडेन येवप किंवा बाकी सगळ्याचेर सेंट्रल प्लेसीचेर तुमी आसप गरजेचें. म्हणटकीर लोकांची सोय पळोवन मागीर हो जो फ्लॅट आसा तो आमी खरेदी केल्लो आनी त्यामुळे लोकांच्या सोयी खातीर हांव हांगा काणकोणाक टावनाक रावलो. कारण लोकांचे हांव अवेलेबल जावचो, म्हजें ऑफिस अवेलेबल जावचें ह्याच उद्देशान हांगा हांव आयलो. ताजे पयलीं म्हजो संबंध कॉन्ट्रॅक्टर किंवा बिल्डर हाजे कडेन कोणी आसूं तो की फाल्यां एखादे तुमी सुद्दां कोणी आसतले की तुजी सोयी खातीर फाल्यां तुवें पणजे फ्लॅट घेतलो आसतलो. बरोबर. म्हणजे हाजो अर्थ तुजी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक त्या बिल्डराक तुजें हें आसा काय. 2 आरोप जातात. पयलो आरोप की यू आर अ स्लिपिंग पार्टनर इन दीस होल प्रोजेक्ट एंड इन दॅट होल कंपनी. इज इट अ फॅक्ट? लेट्स बी क्लियर. गोंयकारांक क्लियर कट उत्तर. एक लक्षांत दवर, म्हज्या ह्या प्रोजेक्टा कडेन कसलोच संबंध ना कंपनी कडेन म्हजो संबंध ना. यू आर नॉट अ स्लिपिंग पार्टनर. तुम्ही चौकशी करची. म्हजो ती एक आजून संबंध ना. आनी हो हांव फ्लॅट घेतलो सुद्दां आसा न्ही तो पूर्ण ताजे पयशे म्हणजे जितले जी मार्केट रेट आसा त्या मार्केट रेटीन जितले पयशे ताका फारीक करपाक जाय तितलेय पयशे हांव फारीक केले आसा. आनी ते सुद्दां जे आसा न्ही की आमचे असेंब्लीचे लोन जे आमकां मेळटा की तातूंतल्यान मागीर सगळ्या प्रत्येकाचो हे जॉब शक्य आसा म्हाका. हिशोब दिवप. दुसरो आरोप तो आशिल्लो की हो फ्लॅट तुमकां गुडविल म्हणून फुकट दिल्लो. आनी हांवें तें सांगलें तुका की म्हजे कडेन ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन म्हजो कसलोच संबंध ना. हांवें जशें यू आर नॉट अ स्लिपिंग पार्टनर. तुमची सोयरे बिरे कोण ना. म्हजो संबंध ना. एक जर हांव जर पार्टनर आशिल्लो जाल्यार हांव पयशे फक्त मार्केट रेटीन सगळे पयशे फारीक करून हांव तो फ्लॅट त्या घेत आशिल्लो. हांव जर पार्टनर आशिल्लो जाल्यार तो एक फ्लॅट 2 फ्लॅट 3 फ्लॅट हांव म्हाका दवरूंक शकता. बरोबर. की हांवें पयशे फारीक केल्ले आसा आनी ते पयशे सुद्दां जे आसा की म्हजी इपत सबंद गोंयच्या जनतेक बाकीच्या खबर आसा. त्यामुळे की असेंब्लीन जे लोन जे मेळटा आमकां की तातूंतल्यान बाबा एक म्हजे कडेन एक सादारणशें घर आसचें इतल्या खातीर ते पयशे घेवन हांवें हो फ्लॅट खरेदी केल्लो. एकदां तुमी मंत्री जातकीर कारण मंत्री जाले की वजन येता तें वजन जातकीर तुमी खंयच ह्या कंपनी कडेन किंवा ह्या बिल्डरा कडेन अशी इतली क्लोज संपर्क आयला की जाचो आज तुमकां त्रास जावपाक शकता. हांवें चुकून सुद्दां केन्ना बाबा एखादें बारीकसां पार्टीचें वर्क आसतलें आनी कितें काम आसतलें ताजे कडेन बाबा हाजे कडेन खंय तरी डोनेशन दी आनी कितें असो चुकून सुद्दां म्हजे कडेन केन्नाच व्यवहार केलो ना. केन्नाच व्यवहार केलो ना. यू आर सेइंग यू आर कंप्लिटली क्लीन इन दिस मॅटर. केन्नाच करूंक ना. आज जेन्ना हे सगळी घटना घडटा आनी तुमच्या शेजाराक घडटा भंय दिसता न्ही नॅचरली. कारण ज्या तरेची बिल्डींग कन्स्ट्रक्ट जाली पडली आनी नवीनच बिल्डींग जाली पळय पडटा पळय त्याच ह्या सगळ्या कन्स्ट्रक्शना संदर्भात दुबाव व्यक्त करप जो आसा न्ही की सर म्हजोय आसा की हांगा कॉलनी रावणारे लोक आसा कितलेशेच तांकांय भंय दिसता. दुसरी गजाल जी आता की हांव मुद्दाम विचारता कारण जेन्ना अशी यंत्रणा अरेस्ट करपाची कामां लागता किंवा इन्व्हेस्टिगेशनाची कामां लागता पॉलिटिकल फॅक्टर बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. बरोबर. तुमकां दिसता की ह्या बिल्डराचे एटलिस्ट काणकोणांतल्या कांय पॉलिटिशियन्सा बरोबर संबंध आसात जे तुमकां सद्याक कारवाई करतना अडचणीचे ठरतात? न्ही म्हाका दिसना की आमी ज्या तरेन प्रत्यक्ष सीएम जो आसा हे जवळ 4-5 तास रावन बरोबर की ताणें डायरेक्शन दिल्लें गेल्लें आसा की हेचे जे कोण जबाबदार आसा की तांचेर एक्शन जावपाक जाय. त्याय मताचेर आमी काल सुद्दां रिव्ह्यू मिटींग घेतली.
त्यामुळे जे लोक आसा जे कॉन्ट्रॅक्टर किंवा बिल्डर हे किंवा सुपरवायझर आसा न्ही हे सगळे लोक फरार झाले आपली घरा लॉक मारून ते फरार झाले आसा ना झाले आसा आणि त्यामुळे थोडोसो अडचण जावपाक त्यामुळे प्रोटेक्शन दिता कोण नाही म्हाका दिसता कोणीच प्रोटेक्शन येदो मोठो तुमचे विरोधक सुद्धा कोणीच प्रोटेक्शन दिवचे म्हाका दिसना की म्हाका कोण या भानगडीक कारण येदो मोठो हादसो जाता की हांगा कोण बिल्डराक किंवा बाकीच्या सगळ्या प्रोटेक्ट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान कोण प्रयत्न करता हांव प्रयत्न आमी आमच्या सायडीच्यान तर अजिबात ना त्यामुळे दुसऱ्या सायडीच्यान कोण प्रोटेक्ट करता अशें म्हाका दिसना तुमच्या विरोधक सुद्धा असली भानगडीक ह्या परिस्थितीक पडची ना दुसरो मुद्दो जो आसा तो म्हणजे काम चलता तें सद्याक जो आंकडो 17चेर पावला बरोबर तुमकां वॉट इज युअर इन्फॉर्मेशन कितल्याचेर पावपाक शकता नाही आतां पर्यंत जो आसा की सादारण सो की एक्झॅक्ट फिगर मेळनाशिल्ली ताजे फार कारण आशिल्लें हे सगळे जे आसा न्ही ते पळ मारलेले आसा कॉन्ट्रॅक्टर सुपरवायझर आणि त्यामुळे की सारके लेबरांचे फिगर देणारो मनीसच मेळनाशिल्लो त्यामुळे आमी एक गोष्ट केली की काणकोण तालुक्यांत जे लोकल जे लोक आसा ते लोक कितले लोक कामाक वताले हे सगळे गांवांत वचून जेन्ना चवकशी केली तातूंतल्यान लक्षांत आयलें की जे लोक कामाक आसताले थोडे लोक घर पावले आनी जे पावले नाशिल्ले 6 जाण आशिल्ले 6 जाणांचे 3 बॉडी मेळिल्ले आसा की 3 बॉडी अजून मेळपाचे आसा किंवा ते 3 जाण अजून मेळपाचे आसा की त्याच बरोबर दुसरी आसा की हांगा जे काम करताले राती आजूबाजूचे रावताले लेबर आसा तांचे कडेन आमी बसून किंवा बाकीचे मामलेदार हाणें सुद्दां बाकीचे डिटेलिंग केल्लें आसा त्यामुळे अंदाजे लक्षांत आयल्लें आसा की सादारणशे अजुनूय एक 10-12 लोक अजुनूय आसूंक शकता काय कितें असो जर प्रश्न कारण तांकांय अंदाज ना जे कोण लेबर आशिल्ले बाकी तांचे कडेन सारके फिगर मेळनाशिल्ले कारण एक गोष्ट आशिल्ली की ते वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान आयिल्ले वेगवेगळ्या डिस्ट्रिक्टान आशिल्ले त्यामुळे थोडे नवीनच आयिल्ले त्यामुळे तांचो परिचय किंवा कोण हें आसतलो ते खबर ना त्यामुळे अंदाजेन सादारणशे 10-12 आसूंक शकता सद्याक जर ही परिस्थिती पळयली तुमकां कितले दीस लागतले टू क्लियर दी एंटायर एक गोष्ट लक्षांत दवरपाक जाय की हांगा जे काम चल्लेलें आसा की सगळे युद्धबद्दलचे सगळे यंत्रणा कामाक लागले आसा पण काल जेन्ना इंजिनियरींग कॉलेज प्रोफेसर गुप्ता जे आयले की ताणें इन्स्पेक्शन केलें आजूय परत इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मेळटलो की दुसरी जी बिल्डींग आसा लागून प्रोजेक्टाक लागून आसा ती बिल्डिंगेचे क्रॅक आयले आसा की ती बिल्डींग थोडी हल्लेली आसा त्यामुळे हेवी मशिनरी लावन की जर ब्रेकिंग आमी करपाचो प्रयत्न सायडीन आमी केलो जाल्यार फुडें त्या बिल्डिंगेचो पोर्शन जो सुरू जाता की त्यामुळे की वायब्रेशन जर वाडली जायत जाल्यार ती बिल्डींग कॉलेज जावपाची शक्यता आसा की त्यामुळे ते नाजूकतेन हँडल करपाची गरज आसा कारण जे प्रत्यक्षांत जे फिल्डाचेर काम जितली बेगीन काम जातलें दिसतालें ते जावचें ना थोडे सुरू जाते कारण ह्या सगळ्या टेक्निकल गोष्टी आसा त्यामुळे काम मशिनरी सगळी अवेलेबल आसा त्या तरेन मशिनरी वापरपाक जाय न्ही वापरपाक मेळना दुसरी गजाल सर बाकीच्या लोकांचो कितें व्यू आसा जे हांगा रावतात ते एक मातशी सिरियस भयाचें वातावरण आसा सद्या तुमी ह्या बिल्डिंगे भितर रावता तुमकां आज शुअरिटी आहा की ही बिल्डिंग सामकी लिगल आनी सगळी परमिशन घेतल्या म्हणून ह्या परिस्थिती भितर ह्या संदर्भात तो आमी आदेश दिल्लो आसा की एक पूर्ण त्याची शहानिशा जावची कारण सगळ्यांत एक भयाचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा की केवळ हेंच म्हणून न्ही म्हाका दिसता की काणकोण तालुक्या हो जो हादसो जालो ह्या हादसामुळे सबंद काणकोण तालुक्यांतले किंवा ह्या म्युन्सिपालिटी एरियेंतले जे मोठे मोठे प्रोजेक्ट चालू आसा की ताजी खरें म्हळ्यार ज्या तरेन ही बिल्डींग पडली किंवा ज्या तरेन परमिशनां किंवा बाकी सगळ्यो गजाली जाल्ली आसा की ताजेर एक फाटल्या 10 वर्सांची पूर्णपणे की चौकशी करपाचो आमी प्रयत्न करतले कारण फाटले सगळे 10 वर्सां कारण हे अशा तरेचे घटना घडल्यो की त्यामुळे कोण जबाबदार आसा की अशा आनी घटना घडूंक शकता फाल्यां तयार आशिल्ली बिल्डिंग पडपाक पडू शकता की त्यामुळे हे सगळें ताजी चौकशी खऱ्या अर्थान जावपाची गरज आसा त्याच दृश्टिकोनांतल्यान हांव स्वताक मॉनिटर करून हो प्रयत्न करतो. सो यू आर गोइंग टू इन्व्हेस्टिगेट ऑल दी कन्स्ट्रक्शन्स इन लास्ट 10 इयर्स लास्ट फाटल्या 10 वर्सांनी जी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्लें आसा जाल्लें आसा की ताजी चौकशी खऱ्या अर्थान जावपाची गरज आसा.